मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांचे हजेरेंत कुडचड्यार वर्ल्ड वेटलँड डे मनयलो. भूपेंद्र यादव हांचे हस्तुकीं काकोडे कुडचडेच्या नंदा तळ्याचे गोंयांतली पयली रामसार सायट म्हूण नियुक्त केल्या. गोंयांत अशी आनीकूय तळी आसात, देखून आमी आनीक 2-3 तळयो रामसार सायट खाला नियुक्त करच्यो अशी मागणी ह्या वेळार उदकांत स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान केंद्रीय मंत्र्या कडेन मागणी केल्या. दर्यावेळे वयल्या वाठारांत रावपी लोकांचे जिवीत पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसायाचेर आदारीत आसात. ह्याच नुस्तेमाऱ्या कडल्यान सरकार आतां पयशे घेता. हे पयशे घेवपाचे सरकारान बंद करचे अशी मागणी बाणावलीच्या नुस्तेकारांनी केल्या. लोक फकत पयशां खातीर गरोवपाक येनात, तर एक आवड म्हूण गरोवपाक येतात. तशेंच दावणी मारून लेगीत नुस्तेमारी करतात. आयज सरकार अशा वेवसायाचे लेगीत पयशे घेवपाक लागल्यात. लोकांनी करप तरी कितें असो प्रश्न थळाव्यान उपरासला. एके वटेन म्हारगाय वाडल्या तर दुसरे वटेन आमच्या सारक्या कारागिरांक लुटून हो सरकार पयशे करता. आमकां गरजेच्यो मुळाव्यो सुविधा लेगीत सरकाराच्यान दिवपाक जायना अशें म्हणीत लोकोत्सवांत स्टॉलां घातिल्ल्या कारागिरांनी सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. पणजेच्या कला अकादमींत आयोजीत जावपी फामाद लोकोत्सव हो कोरोना महामारीच्या सावटा उपरांत सुमार 2 वर्सांनी आयोजीत केला. मात अशें आसतनाय मरणाची गरमी सोसून तांकां दीस काडचे पडटात. अशा परिस्थितींत शौचालय सारक्यो मुळाव्यो सुविधा लेगीत दिवपाक सरकाराक जमलें ना असो प्रश्न उपरासीत ह्या कारागिरांनी नाराजी उक्तायल्या. गोंयांतल्यो आनीक 1 वा 2 सुवातो रामसार सायट म्हूण अधिसूचीत करपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. वर्ल्ड वेटलँड दिसा निमतान कुडचड्यार आयोजीत केल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. पयलीं रामसार सायट अधिसूचीत करपाक लोक विरोध करताले, पूण आतां तशें ना. रामसार सायटी विशीं लोकांची मानसिकताय बदल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. गोंय पुलिसांनी म्हापशा, हणजुणा आनी कोलवाळे ह्या 3 पुलीस स्टेशनांक कसलीच अडचण ना, कारण तांकां गरज आशिल्ल्यो मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्ल्यो आसात. हातूंत शौचालय, बॅरिकेड्स तशेंच सुटये खातीर अर्ज केल्यार लेगीत तांकां वेळावेळार सुटी दितात आनी येरादारी खातीरच्या सुविधांचोय आस्पाव आसा अशी माहिती उपअधीक्षक जिबा दळवीन दिली. शुक्रारा म्हापसा, हणजूण आनी कोलवाळे पुलीस स्टेशनाच्या कर्मचाऱ्यां खातीर खास संपर्क सभे वेळार तो उलयतालो. ह्या बसकेंत एकूण 60 कर्मचारी उपस्थित आशिल्ले. बसके उपरांत उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या पुलिसांक प्रमाणपत्रां भेटून तांचो भोवमान सुवाळो घडोवन हाडलो. पुलिसांच्या कामगिरीची तोखणाय जावची ह्या हेतान पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हांच्या सुचोवणे वयल्यान हो भोवमान सुवाळो आयोजीत केल्लो.
सांखळे नगरपालिकेत मुख्य अधिकारी आणि नगराध्यक्ष राजेश सावळ हांच्या मदीं जाल्ल्या वादांचो काँग्रेसीन निशेध केला. नगरपालिका सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या भाजपा उत्तर गोंय जिल्लो कार्यकारी बसकेच्या बॅनर्सा वयल्यान हो वाद सुरू जाल्लो. अशा तरेचे मारामारीचे प्रकार घडप हें बरोबर न्हय, देखून मुख्याधिकारीक बेगोबेग निलंबीत करचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. आधुनिक काळांत लेगीत पुर्विल्ल्या वस्तूंक बरीच मागणी आसा. काळा प्रमाण बदलत वचपी आधुनिक युगांत अशे वेवसाय तिगोवन दवरप खूब कठीण आसा. अशें आसले तरी लेगीत केपेंच्या परोडा वाठारांतले 93 वर्साचे बायलेन मांद्र्यो करपाचो वेवसाय आयज मेरेन तिगोवन दवरला. सकारात्मक ऊर्जा निर्मिती, वातावरण शुद्धी, मन शांती आणि आध्यात्मिक समाधाना खातीर गोमंतक सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीन अग्निष्टोम महासोमयागाचे आयोजन केला. ह्या यागाची सुरवात आयतारा 5 फेब्रुवारी दिसा सकाळी 9 वरांचेर जातली, ती सांगता 10 फेब्रुवारीक जातली. सद्दा सकाळी सुरू जावपी ह्या यागाची सांगता सांजी 7 मेरेन जातली. म्हापशेचे ग्रामपुरोहीत सोमयाजी सुहोता, दीपक दीक्षित आपटे हे ह्या सोमयागाचे यजमानपद सांबाळटले. सोमयागाच्या दर्शना खातीर येवपी दर एका भाविकां खातीर दनपारां महाप्रसादाची वेवस्था आसतली. आयच्या तंत्रगिन्यानाच्या युगांत विद्यार्थ्यांच्या उदरगती खातीर वेगवेगळे शिक्षणीक कार्यावळी करप म्हत्वाचे. त्याच बरोबर भुरग्यांक भुरगेपणांतल्यान वेव्हारीक गिन्यान मेळोवपाक उर्बा दिवपाक जाय. त्या खातीर वेगवेगळे उपक्रम राबोवपाक जाय. शेनवारा 70च्या कोपारडे वाठारांतल्या मुळावे शाळेंत बाजार डेचे आयोजन केल्ले. ह्या बाजार डेचे उक्तावण थळावी उपसरपंच राधिका सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. विद्यार्थ्यांनी बाजार डेच्या निमतान तरेतरेचे गांवठी भाजयो तशेंच हेर सामान विकपाक हाडिल्लें. बाणावले मतदारसंघात 21 फेब्रुवारी कार्निवल मनयतले. फाटलीं 30 वर्सां बाणावले मतदारसंघात पारंपरीक पद्दतीन कार्निवल मनयतात. कोरोना महामारीच्या काळात 2 वर्सां कार्निवल मनोवपाक पावले ना, पूण अंदू बाणावले वाठारांत पयले फावट कमिटी करतले. तशेंच 7 गांवांतले एक प्रतिनिधी वेचून तांकां कार्निवलाक वेगवेगळ्यो संकल्पना मांडपाक मेळटल्यो, अशें बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगशान सांगलें.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान बेळगावात म्हादय विशीं केल्ल्या विधानाचेर स्वता मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची आनी येता त्या शुक्रारा मेरेन गृहमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचो निशेध करचो अशी मागणी गोंय काँग्रेसीन केल्या. तशेंच वेलिंगाच्यान हात छोडो यात्रेक सुरवात करतले, जाच्या माध्यमांतल्यान म्हादय विशीं जागृताय तशेंच लोकसभेच्या प्रचाराक सुरवात करतले अशें काँग्रेसीन ह्या वेळार सांगले. जाल्यार गोंयचे दोनूय खासदाराच्या जागेचेर काँग्रेसीचेच उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास लेगीत काँग्रेसीन ह्या वेळार उक्तायलो. शेनवारा दक्षिण गोंयांत दर्यादेगेर रापणेक व्हडा संख्येन जॅलीफिश सांपडले. जॅलीफिश जिवाक घातक आशिल्ल्यान नुस्तेकारांनी तशेंच यो वच करपी पर्यटकांक खातीर धोकादायक आसा. देखून दर्यादेगेर वचप्यांनी सावध रावचें अशें आवाहन थळाव्या नुस्तेकारांनी केलां. वंदे भारत रेल्वेचे धर्तरेचेर वंदे मेट्रो रेल्वे सुरू करतले. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी घोशणा केल्या. वर्स ते 1.5 वर्सांचे चांचणे उपरांत राज्या अंतर्गत धांवपी वंदे मेट्रोक लागून 100 किलोमिटरावेली शारां एकमेकांकडेन जोडटलीं अशें तांचें म्हणणें. त्या खातीर हायड्रोजन तंत्रज्ञानाचो वापर करून धांवपी रेल्वे गाडयो तयार करपाची मोख दवरल्या. तशेंच राजधानी रेल्वेचे कोच हेर रेल्वेन आसतले. आतां मेरेन 250 रेल्वेचे कोच बदलल्यात. फुडल्या वर्साभरांत आनीक 300 रेल्वे गाडयांचे कोच बदलतले. संसदेत म्हादयचो विशय मांडून आपूण केंद्रीय नेतृत्वाक ह्या विशीं जाप विचारतलो अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकम टागोरान सांगलें. काँग्रेसीच्या खंयच्याय खासदारान हो विशय उपरासलो तरी लेगीत आपूण ताका तेंको दितलो अशें तांचें म्हणणें. फाटल्या कांय वर्सां सावन वास्को शारांत भिकाऱ्यांचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. भिकाऱ्यांची दिसान दीस दादागिरी वाडत आशिल्ल्यान लोकांच्या मनांत भंय निर्माण जाला. हे भिकारी झगडटात, सोरो येतात, रस्त्यार कोयर घालतात आनी बेकायदेशीर वावर करतात. देखून थळाव्या आमदारान हाचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.
नावेलीच्या ट्रीटमेंट प्लांटार सावन गाणयारे उदक साळ न्हंयेन कशें सोडटात हाचें वास्तव्य थळावो नागरीक रॉलेक्सन फुतार्दो हांणी केलां. कितलेशेच फावट सांगून लेगीत साळ न्हंयेंत प्रदुशीत करपाचें हें सत्र सुरू आशिल्ल्याचें ताणें म्हणलां. हाचे आडखर कारवाय जावपाक गरजेची आसा. घाणयारें उदक सोडपाच्या ह्या घडणुकेचो व्हिडिओ घेवन कागाळ करतलो अशें रॉलेक्सान म्हणलां. हवाई भोंवडेंतल्यान पर्यटनाक चालना मेळपा खातीर गोंयचे पर्यटन खात्यान ब्रेस्तारा नवी हॅलिपॅड सेवा आनी पर्यटन हेल्पलायन सेवा ओल्ड गोवा हांगा सुरू केली. ह्या सेवेचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते जालें. गोंय पर्यटन ही सेवा महसूल दिवपी थारतली तशेंच पर्यटकांक आकर्शीत करतली असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या सेवेच्या उक्तावण वेळार सांगलें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, थळावो आमदार राजेश फळदेसाय तशेंच अन्य मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. गोंयच्या दर्यादेगेचेर बेकायदेशीरपणान वेवसाय करपी वेवसायिकांचेर खर कारवाय जातलीच अशी बेकायदेशीरपणान गोंय सरकार आनी पर्यटन खातें खपोवन घेवचें ना. गोंयचे जे वेवसायीक कर भरून वेवसाय करतात तांच्या वेवसायार ह्या बेकायदेशीर वेवसायिकां खातीर परिणाम जाता. तशेंच सरकारान लेगीत अशा बेकायदेशीर वेवसायिकां कडल्यान कांयच येणावळें ना. ह्या खातीर ह्या सगळ्या बेकायदेशीरपणान कारवाय करप होच योग्य उपाय अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी व्यक्त केलां. म्हादयचें उदक गुडावपाक आमचो खर विरोध आसा. देखून रान पर्यावरण आनी हेर संबंदीत खात्यांनी आमी म्हादयचें उदक गुडावन व्हरपाच्या प्रकाराचेर हरकत नोंदयल्या अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. म्हादय उदका वादांचेर न्यायालयांत गोंयची बाजू चड घट आसा. ताका लागून गोंयाक जैत मेळपाची चड संद आशिल्ल्याचें शिरोडकार सांगता. एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाच्या महोत्सवाच्या फ्लॅग ऑफ करपाची कार्यावळ शुक्रारा जाली. 10 ते 12 ह्या काळांत हो महोत्सव पणजे कांपाल SAC मैदानाचेर जातलो. ह्या वेळार नुस्तेमारी वेवसायांतल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर म्हायती दिवपी कार्यावळी गोंय नुस्तेमार खात्यान आयोजीत केल्या. गोंयच्या नुस्तेमारी मळाक उर्बा दिवपा खातीर ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां अशी म्हायती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळदणकार हांणी दिल्या. शुक्रारा हणजुणा दर्यादेगे वयली बेकायदेशीर शॅक्स गोंय पर्यटन खात्याच्या आदेशा वयल्यान मातये भरवण केली.
275 बेकायदेशीर बांदकामा संबंधित हणजुणा पंचायतीन पयलींच उच्च न्यायालयान प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्ली. 45 बांदकामांची कागदपत्रां तपासल्या आनी तातूंतले 16 बांदकाम बेकायदेशीर थारल्यात अशें पंचायतीन न्यायालयान सांगलें. देखून उच्च न्यायालयान बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण करपाचो आदेश दिलो. फुडली सुनावणी 7 फेब्रुवारी मेरेन स्थगीत केली.